काउन्सिलाचे म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलाचे इलेक्शन 23 तारखेक आसा. हे नोटिफिकेशन आमकां 15 दिसां पयलीं येयल्लें. तितूनसून आमकां आयज खरें म्हणजे BJPच्या सरकाराचेर आमकां डावट आसा. 23 तारखेक शेनवार येता, 24 तारीख आयतार आसा, परत 25 तारखेक गॅप आहात दवर आनी 26 तारखेक तेंच्यांनी कावंटिंगाक दवरला. म्हणून आमी लास्ट टायम जेन्ना म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलाचे इन इयर 2015 जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना 6:30 इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जालो आनी रातचे 8:30 काय 9 सुमार 2.5 किलोमिटर कवर करपाक लागलो. म्हणून हे BJPचे सरकार खंय तरी बॉक्सा रातोरात खंय तरी व्हरोन चेंजीस करपाक आमकां डावट मारता. म्हणून आमी जो बॅलेट पेपराचेर जे सिरियल नंबर जे आसा न्ही ते वयर आसता आनी सकयलू आसता. आनी जेन्ना कावंटींग जेन्ना कावंटींग हे जे इलेक्शन आसता ते कितें करतात, ते सिरियल नंबर वयर जर असो आसा न्ही सकयल आनी सिरियल नंबर आसता. आनी एकट्याक सपोज आतां म्हाजें नांव संजय बर्डे, सिरियल नंबर घेतात ते आनी हांगा टीक करतात आनी तेंचो पोलिंग एजंट थंय बसलेलो आसता. आनी आमकां डावट आसा BJPच्या सरकारा कडेन असलेच कितें तरी एक दुसरो पेपर बूक आसता हेंचो. आनी रातोरात जर तेंच्यांनी हे 3 दीस गॅप दवरला न्हू, कितें तरी भानगड करून रातचे हे बॉक्सा बी चेंज करून भितर घालपाचे आहा. हांगा आतां सद्या गोंय हे बिहार जाल्लेलें आसा. म्हणून आमी तांकां कितें सांगलें, 23 तारखेक इलेक्शन जायना फुडें व्हेरी नेक्स्ट डे तुमी कावंट करपाक जाय. सपोज तुमी कावंटींग व्हेरी नेक्स्ट डे करना 26 तारखेक जर दवरला न्ही, रातचे थंयसर आमकां CC कॅमेरा तुमी प्रोवायड करपाचे आनी आमकां थंय रातचे रावपाक थंयसर परमिशन दिवपाचें म्हणून आमी मागला. आनी आमकां भंय दिसता BJP सरकार जर म्हणटा आयज आनी म्हापशान जर म्हणटा न्ही ते 20 पैकी 20 जर सीट जर येता न्ही हे काळे आनी बरें कितें तरी आसा. म्हणून आमी तांकां सांगलां कितें आमकां इन्स्पेक्शन करपाक आनी रातोरात थंय रावपाक 3 दीस 23 तारखेक रातचे, 24 तारखेक रातचे आनी 25 तारखेक रातचे आमी थंय रावतले. 26 तारीख उजाळ्यासर. म्हणून आमी ताका सांगलें कितें तो कितें सांगता की आयतारा शेनवारा इलेक्शन जायना फुडें आयतारा हे तांकां आमकां गव्हर्मेंट सर्वंटाक आमकां रेस्ट जाय. ओके, नो प्रॉब्लेम. पूण 24 तारखेक कितें काय जालें, 24 तारखेक भुरग्यांचे एग्जामी आसा. भुरग्यांचे एग्जामी आयज सध्या आमी सांगले व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर भुरग्यांचे एग्जामी घेता. आयज कोविड-19च्या अंडर BJPन हो रिमोट कंट्रोल कसो, कोविड जाय तेन्ना तांकां कोविड ओपन जाता TV प्रमाणे, तसो रिमोट कोविड हो तांकां जाय तेन्ना जाता. तेका प्रमाणे भुरग्यांचे तुमी निमित सांगू नाका म्हूण सांगलें तांकां. आमकां हे जे कितें आसा इलेक्शन प्रोसेस हो फेर जावपाक जाय म्हणून. आनी हे आमी तांकां दिल्लेलें आसा की द कावंटींग ऑफ बॅलट प्रोसेस अँड ऑल्सो द स्टोरेज ऑफ दीज बॅलट बॉक्सीस स्टील द कावंटींग इज मॅटर ऑन द कन्सर्न घातलेले आमी तांकां. आमकां प्रोसेस हो सारको जावपाक जाय म्हणून BJPच्या सरकाराचे खरोखरच आमकां डावट मारता. आनी आयज जे तेंच्यांनी भानगडी केलेली आसा BJPच्या सरकारान, हे ऑब्जर्व आतां जे म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलाचे तेंच्यांनी चेअरपर्सन हे रिजर्व केलेले आहा आनी ते बी लेडीजाक लागून. आनी हेच्या पयलीं म्हापसा हेच्या अख्ख्या गोंयान इलेक्शन जाल्लें न्हू, खंयच्याच चेअरपर्सनाचे ते लेडीज तेंच्यांनी रिजर्व करूंक ना. म्हणून आयज म्हापशेच्या आमदाराक भंय आसा आनी BJPच्या सरकाराक भंय आसा की आतां जे ऑपोजिशन जे काम करतात न्हू हे खरोखर बरें काम करता. आनी तेंच्यांनी आयज जर तांकां जर दादलो मनीस जाय जर आसलो न्हू जाल्यार तांकां आयज तेंच्यांनी तयारी करूंक नासली. पूण आयज तेंच्यांनी तयारी कशी केल्या, बायलांची तेंच्यांनी आयज 50% 60% जर सांगता न्ही, आयज म्हापशेचो ऑब्जर्वर जो फाटल्या इलेक्शनाक एक्स CM आमचो लक्ष्मीकांत पार्सेकर हो फाटल्या दिसांनी तो पडलेलो आनी ताका तेंच्यांनी म्हापशेचो ऑब्जर्वर म्हणून हाडलेलो आसा. पूण आमकां आयज भंय दिसता BJPच्या सरकाराचो भंय दिसना, पूण तेंची जी रणनिती आहा, क्रूट तेंची जी तकलेन वायट बुद्धी जी आसा, गोंयच्या लोकांक फटोवपाची बुद्धी जी आसा न्हू, हे तेंचे इलेक्शन हे फेर ना. तेंच्यांनी आपणाक जाय तशे खंयचे वोट केल्लेले आसा. पूण आमकां OBC करता आसतना तेंच्यांनी आपणाक जाय ते केल्ले आसा. आमकां अख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा. मागता अख्ख्या गोंयच्या लोकां कडेन आनी अख्ख्या म्हापशेकारां कडेन हे बॅलट बॉक्साचेर तेंचे बॅलट बॉक्स सुद्दां सील करता आसतना पोंच्यान सुद्दां खंय तरी बुरक मारीत आनी दुसरे दिसा खंय गायब करीत भंय दिसता. म्हणजे प्रत्येक नागरिकान प्रत्येक कॅन्डिडेट जे गोंयान आतां इलेक्शन जे आहा न्हू बॅलट बॉक्साचेर प्रत्येकाने नजर मारपाची आनी जेन्ना सील करता आसतना कायदेशीर आनी तुमी काटेकोर प्रमाणे तेंचे लक्ष दिवपाचें. आनी प्रत्येक आतां आमचे म्हापशा आसा, मडगांव आसा, थंयसर रातोरात तुमी अशें कॅम्पेनींग करा म्हणून मागता. कारण BJP सरकाराक कोणूच विश्वास दवरूं नाका. हेका लागून आमी दिवपाक येयल्ले मेमोरंडम की लक्ष दवरपाचें म्हणून. तेणी सांगलें कितें आपणा कडेन काय ना, रिटर्निंग ऑफिसर जो म्हापशेचे आहा ताका वचून तुमी सांगा म्हणून. ते की आमची सेक्युरिटी आहा म्हणटा आनी तेंची सेक्युरिटी आमी बंगलाक पयलेली आहा. तेंची सेक्युरिटी सांगता अमक्या पक्षाक मतां मारा म्हणून. आतां हांगा रातोरात ते बॉक्सा सुद्दां चेंज करूं शकता न्हू. पूण आमकां BJP सरकाराची अजिबात विश्वास ना. उरलेले पार्टी त्यो म्हाका दिसता खंय तरी सोदच्यो पडटल्यो आमकां, खंय तरी न्हिदल्या आसतल्यो. उरलेले पार्टी म्हणजे कितें जालेले आसा हे आतां फाटल्या दिसांनी पयले आसतले काँग्रेसचे सगळे 10चे 10 सकट मुळा सकट गेलेले आसा.
पूण तेतूंतले आमी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे हांव संजय बर्डे हे नात्यान आनी आमकां शरद पवार माननीय शरद पवारजीचेर आमचेर विश्वास आसा आनी तेणी आमकां इन्स्ट्रक्शन दिलेल्या तुज्या प्रमाणे जे कायदो धरून डेमोक्रेसीन जे चललेल्या त्या प्रमाणे तुमी वागा आनी त्या प्रमाणे लोकांक तुमी सहकार्य करा म्हणून आमी प्रेसिडेंट आतां इलेक्शन आहा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे न्हू तो कदाचित थंय बिजी आसतलो मागीर येतलो 2.5 किलोमीटर आहा जाल्यार तुका 3 वरांची कित्याक लागता ते म्हणलें 3 वरां लास्ट टायम जाल्लेली आसा लास्ट टायम आमचो गोंयचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर फ्रांसीस डिसोजा तेन्ना आसलो न्हू तेन्ना तेजे पॅनल येयल्ले फूल येयल्लेले ते कशे येयल्ले हेच पद्दतीन येयल्ले आनी त्याच पद्दतीन ते आज हाडपाचे प्रयत्न करतात कारण बॅलट बॉक्सा हे पोंच्यान बुरक मारून हे कितें तरी भांगड करपाक करतात कारण आमकां तरी म्हापशांक खबर आसा बीजेपीच्या सरकारान बीजेपीचे कॅन्डिडेट जे काडलेले कोणूच येवपाची शक्यता ना 1, 2 नाल्यार 4 येतले किंवा 5 येतले हेच्या वर ते येवपाची शक्यता ना म्हणून तेंच्यानी ही तयारी केलेली आसा